मोपा विमानतळावेल्या टॅक्सी पार्किंग शुल्क 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया केला। 48 वरां भितर टॅक्सी शुल्क आसा तसो करिना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या। कारण एकूच आहा, GMR कंपनी जे परत परत आपली जी मनमानी करता पळय तेका लागून आमी सगळे जमलेले आहा। 2 दीस पयलीं तेणी आतां परत प्रायस हायक केला, 80 रुपीसाचेर डायरेक्ट 210 रुपीज केला। म्हणजे जे आमी भाडी थंयच्यान जे मारताले पळय भुरगे तांकां ते 210 कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, ताका लागून बाकीच्यांक कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, पण आमकां ते 200 हायक केलेली प्रायस ती कशीच परवडना। ताका लागून सगळे 4 गांवचे पंचायतीतले भुरगे हांगा जमलेले आहा। जी GMR परत परत हांगा दादागिरी करता आपले पळय 3 फावटी तेणी हे ट्राय केल्लेली आसा GMR कंपनीन। तो पळोवंक सोदता आमची कॅपेसिटी आमी कितें करूंक शकता हे तो पळोवंक सोदता, जाल्यार तशें जाल्यार तो पळोवंक सोदता जाल्यार तेणी आतां ही जी हायक केली ती तशीच दवरून दाखोवपाची। आमी आमचें कितें आहा पळय, कितें करपाचें आहा पळय ते करून दाखयतले। हे फावटी कितें जातलें ते वन टायम सेटलमेंट जातली, नाल्यार कितें जातलें ते व्हडलें जातलें। फक्त आमी तुका सांगूंक इतलेंच सोदता, ही तुजी जी प्रायस हायक जालेले ते वन टायम कितें ते सेटलमेंट कर आनी ताका कॅपिंग घाल। 2 वर्सान 20 रुपया 10 रुपया कितें वाडटात ते जशें CMान सांगलेले तशें। जर हे CMा सारकेल्याक व्हॅल्यू दिना, CMाक कॉन्फिडन्सान घेतल्या वचून जर हे सगळे गोष्टी चल्लेले आहात जाल्यार GMR आपल्याची मनमानी करूंक सोदता जाल्यार आमी ती खपोवन घेवचे ना। आनी जर कितें दुसरें व्हडलें कितें करचें पडटलें न्हू तें आमी करून दाखयतले। भुरगे आमचे सगळे वांगडा आहा आनी रेडी आहा। जर आमी जर थंय अस्तित्वान दवरूंक सोदना आमच्या लोकल भुरग्यांक जाल्यार बाकीचे आमी कांयच थंय इनलिगल चलोवंक दिवचे ना। मोपा विमानतळार सगळे गोष्टींक पेडणेकारांक प्राधान्य दिवपाक जाय, मात आता सरकारान हो विमानतळ हाडून GMR कंपनीक फायदो करून दिला आनी पेडणेकारांक बिकेक लायल्या अशें म्हणीत आदलो उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। आम्ही पहिले म्हटलेले आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयली दियात म्हणून, ते सुद्धा दिवंक ना। आणि वयल्यान तुम्ही हेजे 80 रुपयाचे 200 रुपया घालतात, किती समजून घालतात। आणि या GMRाक तुम्ही लुटपाक दिला, तो लुटपाक लागला, जोडपाक लागला आणि माझे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले। एअरपोर्ट हाडून हे पेडणेकारांक आमकां कळपाक जाय आमकां फसयला म्हणून, आमकां ह्या लोकांनी फसयला हे हांव आज आव्हान करता। आनी ताचे भितर हांवूय फसलो आनी हो एअरपोर्ट आमी हाडलो। हो एअरपोर्टाचेर आज आमचो लोक पळय रस्त्यार आनी कोण लोक फायदो घेता, हे GMR लुटपाक लागल्यात, जोडपाक लागल्यात। आमच्या गव्हर्नमेंटा भितर असो कोण आहा जे सांगपी अशें करून कर म्हणून। ही लूट कोणाक पावल्या? CMान आज भायर सरपाचें गरज आहा। चीफ मिनिस्टराक हांव सांगता, जाता तितली बेगीन हे 200 केल्या ते कट करून 80 रुपया कर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।